मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरेखपोळ्याचे हेडलाईन्स। कुणे वाठारात वीज खांबो आणि वायरी काडपाच्या कामा वेळार पोल पडून कंत्राटी कामगाराक मरण। प्रकाश कुमार ह्या 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या वांगडा घडली दुखेस्त घडणूक। उठले रे उठले नुवेकार उठले असे म्हणत नुवेगावच्या लोकांनी नुवेतल्या मेघा प्रकल्पांक केलो खर विरोध। तांकां चिंबलकारांनी दिलो आपलो पुराय तेको। बेतोड्या बायपास रस्त्यार चल्ला उदकाचे पायपलायनीचे काम। रस्ते फोडल्यात पूण डायव्हर्जनाचे बोर्ड ना सारखे लावंक। लोकांमदी घुसपा गोंधळ निर्माण। अपघातांचो वाडला भय। आणि आताची कोकणी खबरो विस्तारात। कुणे वाठारात वीज खांबो आणि वायरी काडपाच्या कामा वेळार पोल पडून कंत्राटी कामगार प्रकाश कुमार ह्या 28 वर्सां पिरायेच्या मनशाक मरण आयले। हो तरणाटो मूळ बिहारचो। मांडोळ पुलिसांनी हे घडणुकेची चौकशी केल्या। राज्यांत विजेचो धपको लागून जायत्या कामगारांक दुखेस्त मरण आयला। सुव्यवस्था आणि जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याची लक्षणां जायत्या फावट मुखार हाडून लेगीत परिस्थितीन बदल जाल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळोंक ना। आता विजेचो खांबो पडून मरण येवपाच्यो घडणुको मुखार येवपाक लागिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। बेतोड्या बोरये बायपास रस्त्यार उदकाची पायपलायनीचे काम सुरू जाला। हाका लागून रस्तो फोडप चालू जाला पूण डायव्हर्जनाचे बोर्ड सारखे लावंक ना। हाका लागून लोकांमदी घुसपा गोंधळ निर्माण जाला। तशेंच ह्या वाठारात अपघातांचो भय वाडला। आयकात थळाव्यांची प्रतिक्रिया। सहकारी पेट्रोल पंप किंवा लेफ्ट ज्या जाग्यार येता आणि कडच्यान रस्तो येता किंवा बेळगांवच्यान म्हणू शकता फूल रोड टील बोरी एकूय लायट ना, स्ट्रीट लायट। तो सिग्नल आसा बेतोड्या जंक्शनार तो केन्ना केन्ना सारको नासता। प्लस हो आतां सहकारी पेट्रोल पंपा कडेन जो पॅच आसा तो आतां कितके म्हाका दिसता वर्स जातले मे बी किंवा म्हयने जातले। हे काम अशेंच आसा इनकम्प्लीट। सो आतां ते केन्ना कंप्लीट जातले कोण जाणा। सो आनी हांगासर कशे ट्रक्स येता, मेजर ट्रक्स ट्रॅफिक सांजचे किंवा सो एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा। सो हे बेगिनातल्या बेगीन काम जातलें। प्लस ही लेनूय सारकी ना। हांगासर डबल लेन आसा ह्या सायडीन आनी डिवायडराच्या त्या सायडीन फॉर आय गेस 50 मीटर सिंगल लेन आसा। सो हांगाच्यान खुबशे जाण हांगाच्यान बस सर्वीस ना, सो सांजचे बी चलत येता जे कामाच्यान घरा वता ते चलत येता। सो देर इज अ हाय चान्स की त्या लेनीन चलतना एक्सिडेंट जावं शकता। जे वॉटर पायपलायन घालपाचें डगिंग केल्लें आसा सो विदाउट हॅविंग प्रॉपर सायन बोर्ड आणि हांगा दिसता तितून पळयलेला हो डायव्हर्जन दाखयला। डायव्हर्जन ते बंद केला ते आत्तां खंयच्या तरी सायनबोर्ड हाडून दवरला तो बेगीन आमी हांगा उबी रावल्या म्हणून। पूण पळयशी जाल्यार ही व्हडली रिस्क आसा। हांगा चल्ला ते पळयलें लायट ना कांय ना। आतां गांमोर जाल्या सांज जाली की हांगा कितेंय जावं शकता की सरकाराचें आतां हें लक्ष घालपाचें काम कशें कितें म्हाका कांय कळना। हांगा वाटेर सहकारी पण ऑपोजीट पायपांक लागून म्हाका दिसता रोड खंटाळा फूल डिगींग चालू आसा। खंयच डायरेक्शन सायन बोर्ड ना, रायट लेफ्ट वचपाचें कांय ना थंय। हांगा तुमी पळयतात हे डायव्हर्जन दवरला। हे डायव्हर्जनाक कितें आसा दाखया म्हाका हांगा। आनी त्या सायडीन रोड हांगच्यान ती वता मडगांवच्यान येता ते रोडाच्यान घालपाना कित्या वयल्यान आनी थंय फुडें वचून परत येवपाचें काय एक्सिडेंट जावपाचें। हांगा आमी कितलेशेच गाडयो पळयल्या ह्या सायडीच्यान भितर गेल्या
कारण कोणाक हांगा डायव्हर्जन्स कळना आनी तो रोड जर पळयत तो अक्षरशः शेकरे पडले स्लिपरी जाल्ले आसा ताजेर स्कुटरवाले पडून ह्या ट्रका पर्यंत पडटले 100% पडटले. म्हाका परत विचारपा जाय सरकाराक हे PWD कामां दिवचे पयलीं तुमी कांयच सांगना काय म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टर कोण ताचें नांवूय थंय ना. अशी डायरेक्ट बोर्ड मारच्या पयलीं तेंच्यांनी एक कंपनीचें नांव घालूं जाय. हें काम केन्ना स्टार्ट जालें तें घालूं जाय आनी सोंपतलें केन्ना तेंय घालूं जाय. पण आज पर्यंत खंय तुमकां दिश्टी पडला गोंयांत जाल्यार म्हाका दाखयात की खंयच्याच कंपनीचो बोर्ड आसता जाल्यार म्हाका जाय रोडार. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सैमाचो इबाड करत मेघा प्रकल्पांक सरकार येवकार दित आशिल्ल्यान जायते कडेन आंदोलनां आनी विरोध चालूच आसात. उठले रे उठले नुवेकार उठले अशें म्हणत नुवे गांवच्या लोकांनी नुवेंतल्या मेघा प्रकल्पांक खर विरोध केलो. तशेंच तांकां ह्या वेळार चिंबलकारांनी आपलो पुराय तेंको दिलो. उठले रे उठले उठले रे उठले उठले रे उठले. ही मेसेज जी आसा पळय थोड्या लोकांक कळपाक जाय जे शिमित्रींतल्यान उठोन आमी 27 इलेक्शन बसतले म्हणून सांगूंक सोदता ते. जायते मेगा प्रोजेक्ट्स आमच्या गांवांत येयले आनी तेका लोकांचो प्रश्न आसलो. ग्रामसभा डिस्कशन जातालें एवरी टायम आनी लोक क्वेश्चन करतालो पंचायत तुम परमिशन कितको दिताय काय म्हणून. सो परमिशन कितको मेळटालें इट गोज टू TCP and TCP gives them technical clearance आणि मागीर पंचायत येता आणि पंचायतान मागीर तुमकां टेक्निकली काय फॉल्ट मेळल्यार वी कॅनॉट स्टॉप द प्रोजेक्ट. हे प्रोजेक्ट रिजेक्ट करतकच आमी ते कितें करता दीस पीपल बिल्डर्स नो व्हेरी वेल द लॉ सो ते काडटा आनी व्हिडिओ बरयता and from video they get the license permission because system says so. टेक्निकल कितें सगळें सारकें आहा जाल्यार तुमकां दिवपाक पडटलें. सो एश कोन्न आमकां मागीर तेच्या फाटल्यान व्हिडिओसून आमकां मागीर आनी ऑप्शन आसना आनी ते मागीर आमकां फुडलें अपील करपाक पडटा टू ADP. सो एश कोन्न आमगेलें ही स्ट्रगल चालू आहा इन बेगरपल्ली विलेज. जानेवारी फेब्रुवारी मार्च जेन्ना येता तेन्ना ही दोळी जी आसा पळय बांय भरून दवरता. बांयांनी उदक मेळटा आनी ह्या बांयचें उदक आमकां पिवपाक मेळटा. जरी तर ह्यो बांयो सुकल्यो जाल्यार फाल्यां सकाळीं ह्यो बांयो सुकल्यो आनी समज दुसऱ्या स्टेटींनी वॉटर क्रायसिसाक लागून उदक बंद केलें जाल्यार आमी कितें करपाचें? तुमी सांगा आमी कितें करपाचें? कोणाक वचपाचें? टँकर तुमचे कडेन येतले काय मेगा प्रोजेक्टाक येतले? आज परिस्थिती अशी आसा की आमी मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमकां नाका हे एक टायटल जाल्लो आमकां नाका एक्टिविस्ट म्हणल्यार आमकां नाका म्हणटा. अरे बाबा आमकां कितें नाका? आमकां हे मेगा प्रोजेक्ट नाका जाल्यार सगळ्यांत पयलो कायदो जो आशिल्लो नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरियाज 2013 एसटी स्टेटस मेळ्ळो. नोटिफाय करप. नोटिफाय म्हणजे सिंपल गजाल सांगता जरी तर आदिवासी जंय रावता थंयसर ती विलेज नोटिफाय तर जाली जाल्यार थंयसर आनी दुसरो कोण प्रॉपर्टी घेवपाक शकना. हे जाय तुमकां काय नाका? जाय काय नाका? खंयचोच बिल्डर थंयसर प्रॉपर्टी घेवंक शकना हो कायदो म्हणटा. संविधानान दिल्लो आसा नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरियाज. पण हांगा कितें जाता वयल्यान कोण तरी फोन करता पंचायत सेक्रेटरी आसता पळय न्हू ताका वयल्यान फोन येयलो म्हणटकीर पंचायतीक त्या सेक्रेटरीन तांकां बेजीक एबीसीडी सांगप आसता. बाबा पंच मेंबर आसा तांकां सांगपाचें बाबा तो प्रोसेस कसो वचपाचो. आतां ताणें सांगलें तशें बेजीक कितें आसता पंचायती कडेन काडटा आनी सगळे टॅक्निकल एप्रुवल येता पळय न्हू ते PDA कडल्यान जाता नाल्यार TCP कडल्यान जाता. पण सगळे बर्डन काडटा आनी पंचायतीचे हेड तकलेर घालतात. लायसनिंग ऑथॉरिटीज जेन्ना लायसन दिता पळय न्हू तेणी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे पळय विलेजीक जाय आसता ते पयलीं पळोवप आसता. रेज वॉइस अगेन्स्ट द इनलिगॅलिटीज. कित्याक जायत पर्यंत जेन्ना आमी भायर सरतात ते गांवांतलो हिंग येयला ते गांवांतलो हिंग येयला हांव गोंयकार and I will fight for every goddamn village which is into corruption, which is getting destroyed. ती शेत काबार कोताय दोंगर काबार कोताय तुम नुयो काबार कोताय जार कातोताय. I will fight against the illegalities and कोणाको जाता तेमी म्हाका काडायन दाखोवपाचें. हांव बंद जावपाना. आयज हांवें सगळ्या हे लाव अजय दिसता म्हाका
आता त्या साडीन वयतालो ह्या साडीन येताले सगळी बिल्डिंग आयले जेन्ना हांव येतालो ना कांयच नासले डोंगरेल्लीहून आता इसरलो खुर्च्यान वचपाक पळयता. आता सांगपाची गरज म्हटल्यार हांव एकूच तुमकडे विचारता तुमकां उदक मेळटा दिसभर उदक आहा तुमकां लायट आहा रस्ते तर केल्या पूण फुटपाथ दिश्टी पडना ते रस्ते आमकां जेन्ना आमकां पळय सागरमाला प्रोजेक्ट गोंयांत येयलो तेन्ना आमचे गोंयचें डिस्ट्रक्शन कॉमेस जालें. ते गांव पळयनात सिटी पळयनात गांव आपणाचो फायदो पळयतात आनी ह्या सागरमाला प्रोजेक्टान आमची वाट लायल्या पळोवंक गेल्यार हांवें तुमकां दोन उसरां विचारल्या उदक लायट जाता ना गार्बेज निगाय दिश्टी पडटा. पयल्या सध्या गोंयांत हे आमी पंचायतीक निवडून हाडटात तांकां पयला विचारूंक जाय आमची कॅरींग कॅपेसिटी कितें आहा पळय ती सगळ्यांनी सांगलेलें आहा कॅरींग कॅपेसिटी. जरी तर आमकां बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट तुमकां जाय तर आयज येनाका तुमी न्हय आयज इतलेच लोक आहा म्हणून जर चिमुलकारांकूय तशेंच जाल्ले 2 मेगा प्रोजेक्ट तेणी भायर उडयले सेंट्रलाचे पळय आमचो गोविंद बाब आय ती चडवड जाल्ले कडेन आहा आख्खो गोंया उठलेल्या कडेन आहा. युनिटी मॉल म्हणून नावाचो एक वेगळो आणि एक हे जो आसा प्रोजेक्ट आसा तो त्या जागेन हाडलो आमच्या वेटलँडांत आणि त्याच बरोबर तितको 9 मजली आणि दुसरो आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा तेणी आनीक एक प्रोजेक्ट हाडलो 17 मजली बिल्डिंग जी गोंयांत खंयच ना. ओके आता म्हाका एक सांग जेन्ना 17 मजली बिल्डिंग येता तेन्ना कितें जाता बाय फाउंडेशन घातल्या नंतर कितक्या भितर वयतले तळ्याचें उदक उरतलें ना उरचें ना ते सगळें उदक जें आसा तें कित्यान वयतलें हितून वयतलें म्हणजे तळें आमचें सुकतलें सगळें. सो हे सगळें हे करून आमी विचार केलो आमी चिमलकारांनी की हांगासर आमी सरकाराक वगीर रावचे ना आमचो जीव गेलो तरी बेहत्तर पूण ह्या तळ्या खातीर आमी सगळो आख्खो गांव जो आसा एकठांय जावन लढटले पूण आमी ठरयला की खंय खंय गोंयान अन्याय जातलो लोकांचेर त्याच्या फाटल्यान आमी चिमलकार रावतले. आनी हांवें बाय आमचे फिलोल जे आसा ताका हे दिल्लो काल सांगलेले आमी तुमच्या बरोबर आसतले तेन्ना जे कितें तुमचो हे जातलो तुमच्या फाटल्यान आमी चिमलकार तुमच्या वांगडा आसतले फाटल्यान बरोबर आसतले. टीसीपी डिपार्टमेंटान टेक्निकल क्लिअरन्स दिले आमचे टीसीपी सर कोण यशस्वी राणे त्यांनी ऑलरेडी टेक्निकल क्लिअरन्स दिले आणि ती फायल पावली आमच्या पंचायतीन. आम्ही गेले प्रोटेस्ट करपा हे फायली लागून कित्याक ते ग्रामसभा येवंक ना म्हणून सो तुमकां कळटले जेन्ना फायल येता ती ग्रामसभा फूल डिस्कस जावपाक जाय आमची लोकां बरोबर डिस्कस जावपाक जाय. आमचे डेप्युटी सरपंच ही शूड इनिशिएट अ ग्रामसभा मिटींग आणि ही फायल जी येता जे मेगा प्रोजेक्ट येता ते आमचे ग्रामसभा येवपाक जाय आणि लोकांचे सिरेक येवपाक जाय लोकांनी म्हणपाक जाय आमची ही प्रोजेक्ट नाका म्हणून किती फायदो प्रोजेक्ट घेऊन म्हणून कोणा लागून पाहिजे का प्रोजेक्ट उदक उय कॅरेज कॅपॅसिटी किती आहा ती आमचे पॉवर सप्लाय हा ही गार्बेज वयतली हुंय तांचे सुवेज वयतली हुंय ती क्वेश्चन करपा जाय आमचे ही सुवेज ही गार्बेज आमची शेतां भोंवता सायडावणींग करपाक गेल्यार सगळे गार्बेज जाता कितें लागून आमचे जाता हे प्रोजेक्ट हे लोक जे येतात ते तांकां गोंयची मोग ना आम गोंयकाराचो मोग आम गोंया खातीर आहा तो तांचे गांवचे लागून आमचे गांवचे आमचे जमनी लागून मोग ना म्हूण ते हुंय वयता गार्बेज आपल्या गेले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आणि ओंकार देशप्रभू. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन काल गोंयांत पावले. ह्या वेळार ते पक्षाच्या फुडाऱ्यांक आणि कार्यकर्त्यांक मेळ्ळे. बिहारांतल्यान 5 फावटी आमदार जाल्ले 45 वर्सां पिरायेचे हे पक्षातले सर्वोच्च पद मेळोवपी सगळ्यात तरणाटे फुडारी आसात. तांणी मिरामार आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या समाधीक आदरांजली ओंपली.
समाधि का नमन करते आगे जाते हैं। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए और पुष्पांजलि अर्पित कर दी और सम्मेलन में गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. साखळे बाजार आणि भोवतणच्या वाठारांनी सुरू आशिल्ल्या सांड उदकाच्या पायपलायनीच्या कामाक लागून धूल, प्रदूषण आणि येरादारीची समस्या निर्माण जाल्या. बाजारात दोनूय वाटांनी रस्तो खणिल्ल्यान थळाव्यांक आणि दुकान धन्यांक व्यवसायात आडमेळी आयल्यात. तेच बरोबर लोकांच्या जीवाचेर वाईट परिणाम जाला. दोन महिन्या आधी हो रस्तो डांबरीकरण करून पुराय केल्लो. आता हो रस्तो खणून सोडला. PWD खाते आणि WID खात्यामधी समन्वय नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्ल्याचे दिसून येता. एक खाते आधी रस्ते करतात, उपरांत दुसरे खाते येऊन रस्ते खणतात. हाचो वाईट परिणाम लोकांच्या जीवाचेर आणि व्यवसायाचेर जाता. लोकांक धुल्लो खावचो पडटा. हाचेर संबंधितांनी दखल घेवन हो विशय जाग्यार घालपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. आयतारा नितळ मळब आणि तापमानात उष्णताय जाणवतली. सांजेच्या वेळार कांय सुवातीन थंड वारे घोळटले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यात सुके हवामान तिगून उरतले. सकाळी थंडसाण जाल्यार दनपरां उष्णताय जाणवतली. सकाळी दव पडटलो. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. आयतारचे तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. नितळ मळब, सुके हवामान, दनपरां उष्णताय, सांजे थंडसाण, घोळटले थंड वारे. सकाळी दव. आयतारचे तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस.